ऍक्शन घेतली कमिटी आयतारा जाल्ली कुर्टी खांडेपारची ग्रामसभा वेगवेगळ्या विशयावयल्यान बरीच गाजली। कुर्टी पंचायत वाठारात 28 बालवाड्यो येतात। पंचायत ह्या बालवाडींक आर्थिक मदत करताली। काय कारणांक लागून पंचायतीन मदत करपाची बंद केल्ली हो विषय घेवन बालवाडीच्या बायेंनी आयज ग्रामसभेत बरोच बोवाळ घातलो। पंचायत मंडळान ताचो मुद्दो आयकून घेवन परतून तांकां आर्थिक मदत करपाचो थाराव घेतलो। तशेंच सरपंचाच्या कॅबिनात सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाचो ह्या ग्रामसभेत थाराव पास जालो। जर फाल्यां डिमार्केशन जालें आनी जर मुस्लीम आमच्या जाग्यान जर एन्क्रोच जाले जर आमी तेंच्या जाग्यार हे कशें डील करतले तेका लागून हांवें पंचायतीन मागलें की पयलीं डिमार्केशन करा। डिमार्केशन करून मागीर तुमी कितें जी वांटणी आसा कोणाक 5,000 10,000 2,000 दिवपाची पयलीं मागीर जावपाची आशिल्ली। हांगा पयलीं तेंच्यांनी शेअरिंग केलां आनी आतां एक डिमार्केशन करपाक उठल्या। फाल्यां जर कितें एक असो रिलिजियस वायलन्स जालो जाल्यार हेका कोण जबाबदार आसतलो? तेका लागून आतां मागला की जातले बेगीन ते डिमार्केशन करून घेवचें। कुर्टी खांडेपार पंचायतीच्या एरियाच्यो सोडून एक्स्ट्रा बॉडीज जोबेतोडसून आनी शिरोडेसून कन्सिडर जाताल्यो। त्या खातीर आमी कन्सर्न रेज केलो आनी गांवच्या लोकांनी कन्सर्न रेज केल्लो की त्यो घेवच्यो न्हू म्हणून। सो तेजेर आमी रिजोल्युशन घेवन त्या मिनिस्टराक आमी लेटर केल्लें। तेच्या नंतर ती केस कोर्टान घातली गेली आनी ताका स्टे हाडलेलो। त्या कारणा खातीर आमकां खंय ना जाल्यार खंय अशें हाडून येयलें की आमचें डिमार्केशन पेंडींग उरलें फॉर दीस केस। पण आमी आतां क्लॅरिफिकेशन घेता आनी आमी डिमार्केशनाक फुडें वयतले आनी जशें आमी पयलीं प्रपोज केला तशेंच एरिया डिवायड करून तिनूय हिंदू मुस्लीम आनी क्रिश्चन ती आमकां अवेलेबल करून दितले। जो इशू जो आशिल्लो तो हे आशिल्लो की जे ICDS तांकां रेंटाक पे करता 2,000 आनी आमी पंचायत एज अ हेल्प अंगणवाडी आमच्यो अराउंड 28 अंगणवाडीज आसा सो तांकां एक हेल्प म्हणून आमी 1,500 फाटल्या ग्रामसभेक पास जावन आमी ते करताले। पूण खंय ना जाल्यार आमच्या नदरेक हें घडोवन आयलें की जे रेंट आमी पे करता ते ओनराक रेंट पे करूं वचना। सिन्स देन आमी रेम्युनरेशन अशें हाडूना तेंगेलें पूण क्लियरली सांगता की आमी तांकां फक्त डिटेल मागलेल्यो त्यो डिटेल तेंच्यांनी दिवनाशिल्ल्यो। 2 जाणांनी दिल्ल्यो त्यो डिटेल्स तेंच्यांनी दिल्या तांकां आमी पेमेंट रिलीज केला इमिजिएटली। आतां तांकां आमी इन्स्ट्रक्ट केला की तेंच्यांनी आपले डिटेल्स हाडचे ओनराचे रेंट पे करता तांकां आनी सिन्स देन कितलो एमावंट आसा तो आमी तांकां रिलीज करतलो। हांव आसा कुर्टी खांडेपार पंचायतीन आज ग्रामसभा आशिल्ली। हे ग्रामसभेत खुबशे विशय आशिल्ले खास करून क्रेमेटोरियम जे आसा हिंदू मुस्लीम आनी क्रिश्चन भावा खातीर पंचायतीन थोडो जागो अलॉट केल्लो आसा पूण त्या जाग्याचें अजून मेरेन डिमार्केशन जाल्लें ना। सो आज ग्रामस्थांनी विशय लावन धरलो गांवचो सलोको धार्मीक सलोको टिकोवन उरपा खातीर जाता तितले बेगीन हे तिनूय स्मशानभुमी ज्यो आसा हिंदू मुस्लीम आनी क्रिश्चन हेंचें डिमार्केशन जावचें अशी ग्रामस्थांनी मागणी केली आनी पंचायतीन ती मानून घेतल्या। दुसरो विशय आशिल्लो तो अंगणवाडी शिक्षकांचो। कुर्टी खांडेपार वाठारांत वट्ट 28 अंगणवाडी आसा तांकां सरकारा कडल्यान तेंच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान ग्रांट्स मेळटात पूण पंचायतीन कुर्टी खांडेपार पंचायतीन तांकां जस्ट एज अ हेल्पिंग हँड म्हणून थोडे एक एमावंट दिवपाक केल्लो। सो कांय कारणां खातीर मदीं तो पंचायतीन एमावंट बंद केल्लो पूण आज ते सगळ्यो अंगणवाडी शिक्षिका पंचायतीन ग्रामसभेक आयल्यो। तांणी आपलो विशय ग्रामसभे मुखार मांडलो आनी सरपंचान तशेंच सेक्रेटरीन तेची दखल घेवन तेंचे कडल्यान कांय जुजबी म्हायती घेतल्या उपरांत तो ग्रांट्स परत चालू करपाचें ठरयलां। सो तिसरो विशय आशिल्लो तो कुर्टी खांडेपार पंचायत वाठारांत एका कॉन्ट्रॅक्टरान एका बिल्डरान एक बिल्डींग बांदल्या पूण थंय वेवस्थीत लोकांक सुविधा ना। ते बिल्डिंगेंत रावपीच लोकांक सुविधा ना, पार्किंग एरिया ना, गटर आसा ते फोडलेलें आसा। सो त्याच कॉन्ट्रॅक्टराची आनी एक बिल्डींग येवपाची आसा। सो ग्रामस्थांनी असो ठराव मांडलो की जो मेरेन तो पयले बिल्डिंगेची डागडुजी करिना, वेवस्थीत लोकांक सोयी सुविधा दिना तो मेरेन ताका दुसरे बिल्डिंगे खातीर ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिवची न्हू अशी एक सूचना ग्रामस्था कडल्यान आशिल्ली। पंचायतीन तेजेरूय विचार करपाचो निर्णय घेतला। चवथो विशय आशिल्लो कुर्टी खांडेपार पंचायत वाठारांत फाटल्या कांय वर्सांत सरपंच आनी उपसरपंचाचेर कॅबिनान येवन हल्लो जावपाच्यो घडणुको घडल्या। त्या खातीर पंचायतीन CCTV कॅमेरा बसोवपाचो निर्णय घेतलेलो। ऑफिसान CCTV कॅमेरा बसयलात पूण ह्यो घडणुको सरपंचाच्या कॅबिनान घडिल्ल्या कारणान ग्रामस्थांनी असो निर्णय घेतलो, असो ठराव मांडलो की सरपंचाच्या कॅबिनानूय CCTV बसोवचो जेणे करून अशे जर प्रकार घडले जाल्यार ते संशयीत कोण आसा ते कॅमेरान कैद जातले। गोमंतक TV खातीर हांव कुर्टी खांडेपारच्यान शेखर नायक।